मायल्साचे ड्रायव्हर म्हणटाना कितें तुमी आतां सगळ्यांनी म्हटले की गोवा मायल्स सगळे भितर घाटी ॲप बंद जातले चावी दिल्यार तुमीच म्हणटा ते गोवा मायल्साचे ते आयज गोवा मायल्स येयल्ले म्हज्या कडेन ते गोवा मायल्स येयल्ले ते स्वता तेच म्हणटात कितें हांगासर घाटी भरल्या हांव म्हणना स्वता तेच ड्रायव्हर म्हणटात ते सगळे घाटी भरले भायले हाडून आनी गाडयो चडश्यो भायर दिल्या आमच्या पेडण्यांक पळय जेन्ना हांवें चायो दिल्यो पळय तेन्ना हांवें तो विचार करूंक नासलो की हे अशें घडटले फुडें म्हणून इतले आयज आमच्या गोंयकारांक खंय तरी फाटी दवरल्या आनी भायले हांगासर हाडून ते गाडयेचे ड्रायव्हर कर्नाटकाचे म्हणनाका महाराष्ट्राचे ते ड्रायव्हर खुबशे ते गाडयेचेर आहा म्हणून म्हाजो एकूच ओपोज आसलो कितें जे पळय आयज गोवा मायल्स आहा पळय ते गोवा मायल्स जो कावंटर आमच्या एअरपोर्टार आहा पळय त्या एअरपोर्टार तांकां कावंटर दिवचो न्हू कित्याक ते गोवा मायल्स जे एप आहा पळय ते ऑनलायन म्हणजे तुका ते ऑनलायन बुकींग आसता बुकींग करून तेंच्यांनी ते येवचें कित्याक तेंचर कावंटर आसूंक जायना तो एक अपोज आहा म्हाजो आनी सेकेंड अपोज म्हणटा तो जो गोवा मायल्स आहा पळय ती रेट आहा पळय ती रेट सगळ्यान कमी रेट आहा तेका लागून सगळे जाण खंय वयतले कमी रेट आहा थंयसरच वयतले न्हू तेका लागून ह्या आमच्या गोंयकारांक हे खूब त्रास जाता तेका लागून म्हाजें एकूच हें आहा की ते सगळ्यांची इक्वल जावचें इक्वल रेट आसची सगळ्यांची जे ते करून दिवचे माझा आनी व्हडलो काय डिमांड ना गोवा मायल्स आमकां जाय न्हू हांव ना म्हणना आमकां जाय गोवा मायल्स पण प्रवीण बाब तुम्ही सगळ्यांची इक्वल म्हणटा तेन्ना तुम्ही सगळ्यांची इक्वल रेट म्हणटा न्ही तेन्ना जे टॅक्सी आहा तेंच्यांनी कमी करची काय वाडोवची म्हणटा तुमी बाकीचे आतां समज हेंची 700 रुपया आहा जाल्यार आमच्या गोंयकार आहा पळय ते मारता भाड्यान समज 900 जाल्यार खंय तरी मदें हाडून ते 800 रुपयान करून ते सगळ्यांक पूण ते आयकपा रेडी जातले रेट दिवपाक बसोंक जाय न्हू हे बसच्या पयलीं कशें कळटलें तर पूण ते रेडी आहा दिवपाक हे सगळे दादागिरी चल्ल्या न्हू पूण कोण करता दादागिरी आतां ते आमकां सांगा